वर्साचो सादो काळ 12वें सातोळे शुक्रार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 8 वळी 1 ते 4. जेजू दोंगरावेलो देवल्या उपरांत लोकांच्यो उर्पोची ताचे फाटल्यान गेल्यो. तेन्ना एका कोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हटलें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हटलें, वय, म्हाका जाय, तूं नितोळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोणांतलो नितोळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनीकांक दाखय आनी ताका हें स्वत हांवें जावचे खातीर मोजेसान फर्मायल्लें दान दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखांडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमान आमी पळयता जेजू दोंगरावेलो देंवता आनी लोकांची उर्बो ताचे फाटल्यान बेता आनी एक कोडकार ताका नमस्कार करून म्हणटा, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. आनी रोखडो जेजू ह्या कोडकाराक हात लावन ताका म्हणटा, वय, म्हाका जाय, तूं नितोळ जा. तर जेजू दोंगरार कितें करतालो? जेजू दोंगरार मागणें करतालो, देवा बापाशी आपले संबंद घट करतालो. आनी ह्या मागण्यांतल्यान दोंगरावेल्यान देंवल्या उपरांत तो खरेंच एक परजळीत मनीस कसो तो लोकांक भेटतालो आनी लोक ताचे सवें धांवताले. आनी आयच्या शुभ वर्तमान आमी पळयता हो कोडकार जेजूशी येता. कोडकार म्हटल्यार सगळोच ह्या म्हारोगान भरलोलो. कोण ताका हात लावंक मागोनात, पूण जेजू ताका हात लायता आनी ताचे मागणें आयकून म्हणटा, वय, म्हाका जाय, तूं नितोळ जा. आनी ताच्या उतरान तो कोडकार बरो जाता. आमचे मागणें जेजू भाशेन जावंक जाय. आमचे मागणें ह्या कोडकारा सारकें जावंक जाय. जेजून देवा बापाशी आपलो संबंद मागण्यांत दवरलो, तशें आमी आमचो संबंद देवा बापा थंय आमच्या मागण्यांत दवरूंक जाता. तशेंच ह्या कोडकारा भाशेन आमचे मागणें म्हणूंक जाता, सायबा, तुका जाय जाल्यार म्हाका म्हजे पिडींतलो नितोळ कर. आनी जेजूक जाय आमी आमचे पिडींतली नितोळ जालेली. तो आमकां हात लावन सगळे पिडींतली बरी करतलो आनी म्हणटा, वय, म्हाका जाय, तूं बरो जा, नितोळ जा. देवाची कृपा आमकां मागुया ह्या कोडकारा भाशेन जेजू भाशेन आपले मागणें जावचें. देवाक जाय तशें आमच्या जिवितांत जावं देवाची कृपा आमकां मागुया. आमीन.